समुदायिक जिविताचेर आदरलोली खुर्साची वाट. विशय: समुदायिक जिवितांत येतोल्या आडकोल्यांक फुडो करून मोगाचो समुदाय बांदूंक वावुरया. सुरवातेची उतरां. जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांत 15व्या आवेस्वरांत 34 वोलींत जेजू अशें म्हणटा: एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात. आमकां सगल्यांक एक करूंक आनी एकूच मोगाचो, एकवटाचो आनी एकचाराचो समुदाय बांदून हाडूंक जेजू आपले दोनूय हात खुर्सार विस्तारून आपलो प्राण सोडटा. अशे तरेन सगल्यांक आमकां आपले मोगाचे वेंगेंत वेंगयता. एकामेकाचो मोग करून मोगाचो समुदाय बांदून हाडूंक आमकां खूब आडकोल्यो आसात. हे खुर्साचे वाटेंत समुदायीक जिवीत जियोंक कसल्यो आडकोल्यो आसूंक शकतात ताचेर आमी नियाळ करतल्या. भुक्तीपणान हे खुर्साचे वाटेंत वांटो घेवया. पयलें स्थान: जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारतात. पुण्यपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. आडकोल: गुन्यांव नासतना दुसऱ्यांचेर फर्मोण मारप. नियाळ: जेजूचो कसलोच गुन्यांव नासलो, पूण लोक फोटी गोवाय दिवन ताका गुन्यांवकार करून ताका मरणाचें फर्मोण फावो जाता. सोत नको जावन एक आसलोले दोन करून सांगून दुसऱ्या कडल्यान अर्देंच आयकून खबरो करून दुसऱ्यांचेर फर्मोण आमी मारता आनी अशे तरेन आमी समुदायीक जिवीत जियोंक पावनात. मागणें: मोगाला जेजू, कोणाचेरूच आमी फर्मोण मारिना जावंक, पूण चूक पासून घडल्या तांकां सोजमून घेवंक, एकामेकाक आदार दिवंक, मोगान आनी एकवटान जियोंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकूट आमची कर सोम्या, काकूट आमची कर. दुसरें स्थान: जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पुण्यपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. आडकोल: पॉलिटिक्स व राजकारण. नियाळ: आपलो अधिकार बेजबाबदारेन वापरून जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. अधिकार आसलोले मनीस आपलो फायदो पळोवन लोकां मदें दुस्पट घालतात. पॉलिटिक्साक लागून आमच्या समुदायेन कितली झगडीं जातात. हांव हाचो आनी हांव ताचो, हांव हाका सपोर्ट, हांव ताका सपोर्ट करता. पॉलिटिक्साक लागून आमचे मदें दुस्मानकायेची दुर्गां उबी जाल्यात. पॉलिटिक्साक लागून झगडीं करून आमचे मदें आसलोलो एकवट मोडून उडयता. मागणें: मोगाला जेजू, हाका ताका सपोर्ट करून आमचे मदें आसलोलो एकवट मोडून उडोवचे बदलेक जो आमची सेवा करतलो आनी आमचो एकवट सांबाळटलो तसलो बरो मनीस वेंचून काडूंक आमकां तुजी जाणवाय फावो कर. काकलूत आमची कर सोम्या, काकलूत आमची कर. तिसरें स्थान: जेजू पयले पावट दोन्नीर पडटा. पुण्यपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. आडकोल: व्हडपणान जियोप. नियाळ: जेजू आमकां ल्हान खालत्यांक लागीं घेवंक, आमकां सगल्यांक आपली करूंक खालतीकायेन सगळे कोश्ट सोंसता. आयज आमचे लागीं थोडे पयशे जातोच, व्हडली गाडी घेतोच, व्हडलें घर बांदतोच आमी रोखडीच व्हडपणान बरोन जियेता आनी हें व्हडपण समुदायीक जिवीत जियोंक आडकोळ जाता. मागणें: मोगाला जेजू, व्हडपणान न्हय पूण खालतीकायेन जियोन सगल्या थंय मोगाचे संबंद बांदून हाडूंक, मोगान आनी एकवटान जियोंक आमकां तुजे कृपेन भर.
काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 4थे स्थान. जेजू आपले आवयक भेटता. पोन्निपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. आडकोल. दुसऱ्यांच्यो खबरो करप. नियाल. सायबीण माय आपल्या पुताक भेटून आपल्या पुताक गोठायेची आनी समाधानाची उतरां दिता. दुसऱ्यांचें बरें उलोवचे बोलदेक, दुसऱ्याची तोखणाय करचे बोलदेक, दुसऱ्यांक बुजवणेची आनी गोठायेची उतरां दिवचे बोलदेक, दुसऱ्यांच्यो खबरो करून, दुसऱ्यांचें वायट उलोवन आनी समुदायीक जिवीत जिवंक पावनात. मागणें. मोगाला जेजू, दुसऱ्यांच्यो वायट खबरो करचे ताळणेक आमी पडना जावंक, पूण सदांच दुसऱ्यांचें बरें उलोवन मोगान आनी एकवटान जिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. 5वें स्थान. सिरेनचो सिमांव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोन्निपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. आडकोल. आपसुवार्थीपण. नियाल. सिरेनचो सिमांव जेजूचो खुरीस व्हरूंक जेजूक आदाराचो जाता. हांव आनी म्हजो घोराबो, म्हाका दुसऱ्यांचें कित्याक पडलां आनी म्हाका दुसऱ्यांची गरज कित्याक जाय. म्हजे लागीं सगळें आसा, म्हाका कोणाचीच गरज ना. अशे तरेन आपसुवार्थीपणाक लागून आमी समुदायीक जिवीत जिवंक पावनात. मागणें. मोगाला जेजू, आमकां सगल्यांक एकामेकाची गरज. हें सोत आमी मनान दवरून आपसुवार्थीपण पयसावन एकामेकाच्या सांगातान जिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. 6वें स्थान. वेरोनिका जेजूचें मुखामोल पुसता. पोन्निपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. आडकोल. एक मन आनी एक कालीज ना. नियाल. जेजू कश्टवता तो पळोवन वेरोनिकाचें मन जाता वचून जेजूचें मुखामोल पुसूंक, आनी हेंच तिचें मन तिका जेजू सोरशीं व्हरता आनी ती जेजूचें मुखामोल पुसता. समुदायीक जिवितांत एक मोनाची आनी एका मोताची जावंक खूब गरजेचें. वेगवेगळे विचार आसतले, पूण शेवटाक निर्णय घेतना सगल्यांचें एक मन आसूंक फावो. एकल्याचें मन वेगवेगळें जाल्यार समुदायीक जिवितांत दुस्पोट पडटा. मागणें. मोगाला जेजू, एका मोनाची आनी एका मोताची जावन आमचे मदें संपूर्ण एकवट सांबाळूंक आमकां सगल्यांक तुजी जाणवाय फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे पावट दोडणीर पडटा. पोन्निपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. आडकोल. अधिकार चलोवप. नियाल. जेजू, ह्या संवसारांत अधिकार चलोवंक न्हय, पूण आमची सगल्यांची चाकरी करूंक तो आयलो. एक चाकर जावन आमच्या पातकाचो खुरीस व्हरून आमकां बरेपण अणभवूंक दिलें. देवान आमकां जण एकल्याक वेगवेगळे करून दिल्यात. हांव सगळें जाणां, म्हाका सगळें कळटा. तुमी म्हजें आयकूंक जाय. हांव करतां तें जालें. अशे तरेन अधिकार चलयल्यार समुदायीक जिवीत जिवंक खूब आगवड जाता. मागणें. मोगाला जेजू, तुवें आमकां सोबार तरेचे वरगूण दिल्ले आसात. आमी जोर एकल्यान आमच्या वरगुणां वरवीं एकामेकाची सेवा चाकरी करून एकामेकाक बरेपण अणभवूंक दिवंक मोगान आनी एकवटान जिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 8वें स्थान.
जेरुजाल्याच्या उस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. आडकोळ आमकां वेल ना एकामेकाक भेट दिवंक. नियाल जेजू आपलें दूख विसरून जेरुजाल्याच्या उस्तोऱ्यांचें दूख सोजमून घेता आनी तांकां बुजवण दिता. कितलीं जाणां आमच्या समुदायांत आसलेल्या कुटुंबांक आमी भेट दिता. आमच्या समुदायांत कितलीं जाणां बरीं नात, कोण दुखांत आसात, कोण कश्टवतात, कोण मिसाक येनात, कोण भायल्या देशांत आसात, कोणाचें घर खंय पडटा तें आमकां खबर ना. थोडीं जमातीक वचनात. सोबार तरेनी आमी आमचो वेल वगडायता. अशे तरेन आमी एकामेकाक वळखूंक पावनात. मागणें मोगाला जेजू वेल काडून एकामेकाक भेट दिवन एकामेकाक वळखून घेवंक, एकामेकाचें कश्ट दूख सोजमून मोगान आनी एकवटान जिवंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. नवें स्थान जेजू तिसरे पावट दोडणेर पडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. आडकोळ बरें करपाचें सोडून दितात. नियाल जेजू कुर्साच्या बारान तिसरे पावट दोडणेर पडटा, पूण तो थंयच रावना. आमचें सगल्यांचें बरें जावंक ही वाट तो चलता म्हूण जाणा. देखून उठ्ठा आनी आपली फुडली वाट चलता. बरें करतल्यांच्या जिवितांत जायत्यो आडकोळी येतात. आडकोल्यांक लागून बरें करपाचें सोडून दिवंक फावना, कित्याक आमच्या जण एकल्याच्या बऱ्या करण्या वरवीं आमच्या समुदायांत जायतें बरेंपण येवंक शकता. मागणें मोगाला जेजू बरें करता तेन्ना आमच्या जिवितांत आडकोळ्यो आयल्यार निराशी जावचे बोलदेक सगळ्या आडकोल्यांक फुडो करून बरें करीत रावून आमचो समुदाय बरेपणान वाडोवंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. धावें स्थान जेजूक विंगलो करतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. आडकोळ वेगळोचार करप. नियाल जेजून कोणाचेच मोदें कसलोच वेगळोचार करूंक ना. वेगळोचार पयसावन सगल्यांक एक करूंक जेजू आपणाकूच विंगलो करून दिता. तो ह्या जातीचो, तो त्या जातीचो, तो ह्या समुदायांतलो, तो त्या समुदायांतलो, तो ह्या वाड्यांतलो, तो त्या वाड्यांतलो, तो ग्रेस्त, तो गरीब असलो वेगळोचार करून आमी समुदायीक जिवितांत एकवट्टा जिवंक पावनात. मागणें मोगाला जेजू तुजेच भाशेन कसलोच वेगळोचार करिनासतना क्रिस्ती जिवितांत सगल्यांक मोगान वेंगोवन मोगान आनी एकवटान जिवंक आमकां तूं शिकय. काकूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. 11वें स्थान जेजूक खुर्सार खिलायतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. आडकोळ एकामेकाक बोगसूंक सोदिनात. नियाल बापा तांकां बोगोस अशें म्हणून जेजून आपल्या खुर्सार खिलायतल्यांक बोगशिलें. बोगसणें मागप आनी बोगसणें दिवप खूब गरजेचें. बोगसण्या वरवीं आमी नव्यान आमचे संबंद बांदतात आनी मोगान एकवटान जियेतात. दुस्मानकायेची दुर्गां वेगळोचार वाडयतात आनी समुदायीक जिविताक आडकोळ हाडटात. मागणें मोगाला जेजू एकामेकाचो राग काळजान घेवन रावचे बोलदेक एकामेकाक बोगसून मोगान एकवटान जिवंक आमकां तुजे बोगसण्याचें कालीस फावो कर. काकूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. 12वें स्थान जेजू खुर्सार मोरता.
पोनिपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. आडकोल, नोसाय, नियाल. जेजू बरें करीत वेतालो आनी जायतो लोक ताचो पाटलाव करतालो. देखून अधिकारी नोसायेन बरोवन जेजूक खुर्सार मारतात. समुदायीक जिवितांत नदर मारल्यार एकलो वयर सरता जाल्यार दुसऱ्याक नोसाय जाता. जर एकल्यान बरें घर बांदलें जाल्यार दुसऱ्याच्या पोटांत चाबोंक लागता. नोसायेन भरून एकामेकाक आमी सोकला उडोवंक वावुरता. अशे तरेन समुदायेन जिवंक पावनात. मागणें. मोगाला जेजू, आमच्या जिवितांतली नोसाय काडून उडोवंक, आमी सगलीं वर्ती म्हूण मानून घेवंक, एकामेकाक वयर सरोंक आदार दिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकूट आमची कोर सोम्या, काकूट आमची कोर. 13वें स्थान. जेजूक खुर्सावेलो देंवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. आडकोल, वायट वाटेन फारीक करप. नियाल. आपल्या पुताक खुर्सार खिलायलो म्हूण सायबीण मांयच्या तोंडांतल्यान एक वायट उतर भायर सरूंक ना. बोलतेच जाल्यार आपल्या पुता भाशेन तिणेंय सगल्यांक बोगसणें दिलें आसतलें. आमकां कोणेंय कितें वायट केलें जाल्यार आमी रोखडीच ताचो राग घेवन रावता आनी जें वायट तांणी केलां तें वायट आमी तांकां करूंक सोदता. एक पावट नाका जाल्ले साबार तरेचे उपाय घेवन वायटान फारीक करूंक सोदता. अशे तरेन समुदायीक जिवीत जिवंक आमकां खूब आगवड जाता. मागणें. मोगाला जेजू, वायटान फारीक करचे बोलदेक, सूद घेवचे बोलदेक, बोगसणें दिवन शांती समाधान करून मोगान एकवटान जिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकूट आमची कोर सोम्या, काकूट आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकेपितात. पोनिपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. समुदायीक आडकोळ, संवसारी आशा. नियाल. जुजे नांवाचो बरो आनी दोनबोन मनीस कसलीच आस धरिनासतना पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागता आनी ती देंवोन एके वोलीन गुठलावन कोणाकूच दवरूंक नासलो तसले खडप कातरून केल्ले समाधींत ताका दवरता. आस बाटां बेसांची, आस दुडवांची, आस ग्रेसकायेची, आस वस्तूंची समुदायीक जिवीत जिवंक खूब आडकोल जाता. मागणें. मोगाला जेजू, तुवें आमकां जण एकल्याक फावो तितलेंय दिल्लें आसा. आस करून जिवचे बोलदेक आमचे लागीं आसा तातूंत आमी खुशाल जावन मोगान एकवटान जिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकूट आमची कोर सोम्या, काकूट आमची कोर. शेवटाचे मागणें. मोगाला जेजू, हे कुर्साचे वाटेन समुदायीक जिवीत जिवंक कसल्यो आडकोली आसात तांचेर आमी नियाल केला. सगल्या आडकोल्यांचेर जैत व्हरून एकामेकाचें बरें चिंतून, बरें आवडून, बरें करून, बरें उलोवन, हुस्को धरून, बोगसणें दिवन, ल्हानवीक जावंक, वेगळोचार पयसावंक, मोगान आनी एकवटान जिवन शांतीचो समुदाय बांदून हाडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. बाप साहेबाच्या इतिहासां पासत. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पाती आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन बुलेले सुवेस्पोर तुजे ताईसा ओस्तुऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू.
भाग्यवंती मोरे देवाचे माई आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आम्हा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन.